दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. फाटल्या दिसांनी आमच्या चॅनलाचेर प्रसार जाल्ल्या कार्यक्रमांक तुमी तुमचो भरपूर सहकार दिला आनी आज हांगासर आमी एक भोव सिंतिमेंताळ विशयाचेर संवाद चलोवंक तुमचे मुखार आसां. कुटुंबा जिवितांत भुरग्याचें येणें आवय बापायक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक संतोश हाडटा. पूण तें भुरगें अपंग वा विशेश सक्तेचें जावन जल्माल्या वेळार पोशकांचे आटेविटे आनी तांकां वागोवच्या विशीं तशेंच आमी खंयच्या रितीन तांकां सहकार दिवंक जाय म्हणल्या विशयाचेर संवाद चलयतले. आज आमचे संगी आसा सिस्टर जुडी लुईस. ही संपूर्ण कावन्सिलिंग सेंटर बोळार हांगासर आप्त समालोचकी जावन वावुरता. थंयसर साबार भुरगीं युवाजण काजारी जोडी तिच्या समालोचन केंद्रा मुखार जायतें बरेपण जोडूंक शकल्यान. एप्टिट्यूड टेस्ट, कॅरियर गायडन्स, फॅमिली कावन्सिलिंग हांगासर चलता. सिस्टर, तुमकां ह्या विशेश संवादाक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. सिस्टर, ह्या विशयाचेर तुमी प्रास्तावीक तरान कितें सांगोंक आशेतात? हो विशय प्रमुख कित्याक म्हणल्यार लग्न जाल्ल्या सर्व स्त्रियांक आनी प्रसूतपणाक तयार करच्या हर एका आवयांक साबार स्वप्नां आसतात. म्हाका जल्मोवचें भुरगें तें आमच्याच सारक्याचें आनी सुरूपायेचें जावन आसा. तें आमचें भविश्याचें. एकाद्या वेळा काजारी स्त्रियेच्या जिवितांत पयलो बाळंतेर जाल्यार हो म्हजो बाळंतेर कसो जाता, हें म्हजें प्रसूतपण कशें जातलें म्हणून आतुरायेन राखून आसतात. आनी तीं दोगांय आवय आनी बापूय तांच्या भुरग्याक स्वागत करूंक आनी स्विकार करूंक तयार आसतात. कुटुंबांत एक नवें बाळ आनी हें म्हजें बाळ पळोवंक कशें दिसता, कोणाचें रूप घेवन जल्माता, ह्या बाळाक कशें हांवें पोशण करचें आनी कसो म्हजो वेळ दिवचो, अशें आवय त्या बाळाक स्वागत करूंक तयार जाता. आनी हीं सर्व स्वप्नां तिणें चिंतल्या बरीं जारी जायनात आनी एक अपंग वा विशेश सक्तेचें भुरगें जल्माता त्या दाळा आवय बापायच्या तांकां जावची ती बेजाराय, खंत, निरासपण आनी प्रत्येक जावन आवयची स्थिती कशी आसूंक पुरो म्हणून तें आज आमी समजून घेवचें. आनी प्रत्येक जावन आवयक हर एक आवय एक भलायकेवंत भुरगें जावंक आशेता आनी ती राखून रावता. आनी ह्या संदर्भार एक डिफरंटली एबल्ड भुरगें जल्मल्यार आनी तशेंच आनी एका रितीन सांगचें तर विशेश सक्तेचें भुरगें जल्मल्यार तें आमी स्विकार करूंक आसा. हें देवाचें देणें भुरगें दिवचें देवान आनी मनशान ताच्या मिसावांत वांटिली जावचें मात्र देवान कितें आमकां ताच्या योजना प्रकार दिलां तें आमी मानून घेवंक जाय आनी भुरगें देवाचें देणें म्हणून स्विकार करूंक जाय. अशें आसतना आवय बापूय तांच्या मनोस्थिती कशी आसा तें आमी आज समजून घेवंक जाय. आनी आयचो विशय भोव अमुल्य विशय जावन आसा. तुमच्या उंचल्या रितीचें चिंतप म्हाका भोव पसंद जालें. वूण आशिल्लें भुरगें वा विशेश सक्तेचें भुरगें जल्माल्या वेळार पोशकाचे आटेविटे कसले जावन आसतात सिस्टर? पयल्यान पयलें जल्मल्लें बाळ अपंग वा विशेश सक्तेचें म्हणून आवयक कळीत जाताना तिका ती येवची तीं भोगणां गूंड रितीचीं. तीं विवारसूंक मस्त कश्ट म्हूण सांगेत आनी तिचीं तीं भोगणां बायलान कळोवन येतात. तिचीं बेजारायचीं भोगणां बरोवन आसतात.
आतां चिंतया एक डॉक्टर येवन आवय बापायक सांगता तुमच्या भुरग्याक एक वूण आसा आनी तें वूण जावन आसा डावन सिंड्रम. तवळो त्या आवयक जावचें शॉक आनी ग्रीफ, धोको आनी दूख. अशें तिका मोळाबुच सकला आयल्या बरें भोगूंक पुरो. आनी असलीं पुरो भोगणां तिका आसल्यार ती तिचे समस्या फूड करूंक शकता. आनी हीं भोगणां येवचीं सहज, बेजाराय जावची, खंत जावची, निरासपण जावचीं. आनी तिच्या मोतींत हजार सवालां उपजोवंक सुरवात जातात. हांगासर आनी एक घडीत म्हाका सांगूंक जाय. एका कुटुंबांत एक भुरगें डिफरंटली एबल्ड जल्मता, म्हणल्यार डावन सिंड्रोम जावन जल्म घेता. तवळो त्या आवय बापायन पयलें सवाल विचारलें जावन आसा, अशें कशें जालें? आमी कितें चूक केलां? ह्या भुरग्याचें भविश्य कितें जावंक पुरो? हाची चाकरी करचें कोणें? आनी अशें तांकां बेजाराय दोसता. ह्या भुरग्याचें मुखलें जिवन कशें जावंक पुरो? आनी हांकां बेजाराय भोगता भुरग्यांच्या भविश्या वयर, भुरग्यांच्या शिकपा वयर. आनी आवय बापायचें सर्व संतोश, समाधान मायाक जाता. आनी साबार आवयो दुखांत आसतात. निराशपण, खंत आनी बेजाराय. समाजांत अशा सर्व चटवटिकेतावन पयस रावया म्हूण बगता. आनी आवयक भुरग्यांची जतन घेवंक आसता. अशें आसतना आवय बापायक समाजांत जावच्या, कुटुंबांत जावच्या, हेर चटवटिकेंत, ह्या कुटुंबाचेच आचरणांत हेरां बरें तांकां वचूंक जायना. आनी ह्या परिस्थितींत आवय बापायची मनोस्थिती वोत्ताडा पडोवंक साध्यत आसा. खंडीत जावन तुमी सांगचें दिसत आसा. थोडे फावटी कुटुंबांत निराशा भोगता तें सहज. असलें विशेश सक्तीचे भुरगें जल्माल्या वेळार पोशकाची मनोस्थिती कशी आसता? मानसीक तरान जावचे ते समस्या अति प्रमुख जावन आसात. आनी ते साबार आसात म्हणयत. पयलें जावन आसा मानसीक तरान जल्मल्ल्या भुरग्याक तीं कशें स्विकार करतात. आनी तांचे थंय साबार सवालां तांच्या मोतींत घुंवतात. आनी हे समस्ये परिहार करूंक तांकां सुमार वेळ लागता. आनी उपरांत आवय बापाय हें भुरगें, हें आमचें जल्मल्लें भुरगें आमचेंच मांस आनी रगत. ह्या भुरग्याक आमी दृढ मोनान स्विकार करता. आमी ताचो मोग दिवन त्या भुरग्याक आमी पोशण करता, सांबाळता आनी ताचें बरेंपण पळयता म्हणून दृढ मोनान मानसीक तरान स्विकार करतात. आनी अशें मानसीक तरान स्विकार करचें जावन आसा तें पयलें मेट. दुसरे सुवातेर मानसीक तरान जावचीं तीं भोगणां, उद्वेग, आकांत, भें. आकांत कित्याक म्हणल्यार भुरग्याचें भविश्य कशें रावत, आमकां समाजांत कसली प्रतिक्रिया मेळत. आनी हें भुरगें ताचें शिकप सुरूंक सरतागी वा स्वंत कुशेन ताचें जिवन सुरूंक सरतागी अशें तांकां भें दोसता. आमी कितेंय चूक केलां गे, असलें तांकां या आमी कितेंय हेरांक वायट केलां गे, आमचेंच जिवन कशें जावंक पुरो, आमच्या कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती कशी मांडून हाडची, आमचे सामाजीक संपर्क कशें सांबाळचें. जर तर जल्मल्ल्या भुरग्याचें आवय बापाय ही परिस्थिती बऱ्यान मांडून हाडतात, खंडी जावन तांचें कुटुंबां जिवीत बऱ्यान मुखार सोंकूंक साध्यत आसा. ना तर थंयसर खिन्नताक वा डिप्रेशनाक वचचें साध्यत आसा. मानसीक रितीन
घुसपट गोंधळ ह्या कुटुंबाचेर जावची साध्यता आसा म्हूण तुमी म्हणटात. आवय बापायक अपंग वा उण सक्तीचीं भुरगीं जल्माल्या वेळार तांची भावनां कशीं आसतात सिस्टर? अपंग वा विशेष सक्तीचें भुरगें जल्मल्या उपरांत आवयक मानसीक धोको खंत. भुरग्याची परिस्थिती पळयल्या उपरांत ती तिकाच अपराध म्हणटा आनी आवयक भुरग्याच्या भविश्या विशयंत मस्तू खंत जाता. थोड्या फावटी तिकाच सकत नातिल्या बरें जावचें, निराशेपण भोगचें आनी नकारात्मकाची चिंतना येवची, भोगणांच नातिल्या बरें जावचें, इमोशनली ड्रेन जावचें. असलीं पुरो भोगणां तिका आसल्यार ती तिचे समस्ये फूड करूंक सरता. आतां बापयच्या विशयंत सांगचें तर बापयकी त्याच प्रमाणें ताकाय मानसीक धोको जाता, खंत जाता, बेजाराय आसता आनी ताचे वयर कुटुंबाचें वत्तड आसता. ताणें कुटुंबाक ताचो पाठिंबो दिवंक आसा. आर्थीक परिस्थिती कुटुंबाची ताणें सांबाळूंक आसा. असलें पुरो समस्ये ताका आसतना बापय कोणाच कडेन सांगनासतना तो ताच्या इश्टल्याकच सोंसून व्हरता आनी बापय भुरग्याक स्विकार करता आनी कितलेंय त्याग करन भुरग्याक सांबाळटा आनी पोसोवंक तो प्रयत्न करता. वय ह्या वेळार आवय बापायचें काळीज भितरल्या भितर कळवळटा म्हणून तुमी म्हणटात. जर पोशकाची समस्या अशी जाल्यार कुटुंबाच्या हेर सद्याची प्रतिक्रिया कशी आसत? कुटुंबाच्या सांद्यांची भोगणां दोन तर आसूंक साध्य आसा. एक सकारात्मक आनी एक नकारात्मक, पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह. आतां सकारात्मक भोगणां आशिल्ले सांदे त्या कुटुंबाक समाधान, उत्तेजन आनी गरज पडल्यार कुमोक दिवंक तयार आसतात. आनी सकारात्मक आशिल्ले सांदे तांकां गरज पडटना तुमी कितेंच भिवची गरज ना, आमी आसा म्हणलें धैर्याचीं उतरां तांकां दितात आनी अत्यंत गरज पडटना कुमकेचो हात दिवंक मुखार सरतात. आतां नकारात्मक भोगणां आशिल्ले सांदे तांचें उलोवणें तांकां देवूच पळयता. तांणी उडिल्लें चड जालें, तांकां कश्ट कितें म्हणून आतां समजतलें म्हणून सबाय पळोवचे सांदे आमच्या समाजांत पळोवंक मेळटा. वय थोड्यांत सकारात्मक आनी थोड्यांत नकारात्मक भोगणां येवंकी पुरो. आतां असल्या विशेश सक्तीच्या वा उण आशिल्ल्या भुरग्यांच्या जनना वरवीं तांच्या आवय बापायच्या वैयक्तीक जिवनाचेर कसलोय परिणाम पडोवंक साध्य आसा गी? आवय बापयक अपंग वा विशेष सक्तीचें भुरगें जल्मल्या उपरांत तांच्या वैयक्तीक जिवनांत साबार बदलावण दिसून येता. तांचें सगळें मग्न भुरग्याचेर आसतना तांच्या भलायकेचेर प्रभाव पडटा, तांच्या न्हिदेचेर समस्या येतात, तांच्या वावराचेर प्रभाव पडटा आनी तांची ती जबाबदारी संपूर्ण निर्वायसूंक कश्ट मारतात. तशेंच तांकां अशा हेरां भुरग्यांक तांचें तें गमान दिवचें उणें जाता. कुटुंबाच्या आचरणांक हजार जावंक कश्ट मारतात. असलीं भुरगीं व्हड जातना समस्ये चडटात आनी असलीं भुरगीं आवय बापयक आयकनात. तांचें सोंसणीकाय उणें जाता आनी थोडे फावटी राग येता. त्या खातीर असल्या आवय बापायंक सोंसणीकायेची गरज आसा, समाधानाची गरज आसा. त्या देखून आप्त सल्ला असल्या भुरग्यांच्या आवय बापयक भोव गरजेचें जावन आसा. वय खंडीत जावन
तांणी अती सोंसणीकायी सांबाळूंक जाय म्हणून तुमी सांगचें. आतां असली विशेश सक्तीची भुरगीं जल्माल्या वेळार सामाजीक परिणाम कसो आसता? पयले सुवातेर तांच्या इश्ट मंत्रांतावन शेजारांतावन समाजांतावन संपूर्ण उत्तेजन वा सहकार मेळटा म्हणून खंडीत जावन सांगूंक जायना. थोडो तेंप तांचे इश्ट मंत्र वा समाजांतावन वा कुटुंबाची थोडो तेंप कुमोवंक दिवंक पुरो. आनी हाका मुख्य कारण समाजांत अशी चूक समजणी स्टिग्मा म्हणटा. असलीं भुरगीं जल्मल्या वेळार समाजांत नाना तरेचीं कारणां दिवन निबां दिवन कुटुंबाकच पयस दवरचें आमच्या समुदायांत दिसून येता. तांकां काळजांतावन कुमो करची बरें मोन दाखोवचें भोव अप्रूप. आनी आमच्या समाजांत असल्या भुरग्यांक जाय जाल्ल्यो सवलत्यो शिकपाच्यो सवलत्यो जावं दी तांच्या गरजेच्यो सवलत्यो जावं दी पळोवंक दिसनात. आनी प्रत्येक इस्कॉला म्हणजे स्पेशल स्कूल्स आमच्या हळ्ळ्यांत पळोवंकूच दिसनात. आनी असल्या भुरग्यांच्या कुटुंबाक थोडे फावटी समाजांत वा कुटुंबांत तांच्या फंक्शनाक आपयनासतना पयस दवरलेलें आमकां दिसूंक मेळटा. अशें आसतना समाजांतावन सहकार मेळचो भोव उणें म्हणून दिसून येता. वय, हेरां विशयांत पाड उलोवचें आनी तांकां सकला घालचें हें आमच्या समाजांत दिसून येता. आतां असल्यो पुरो संगती घडत आसतना ह्या कुटुंबाच्या आर्थीक परिस्थितीचेर कसलोय प्रभाव पडोवंक साध्य आसा गी सिस्टर? अपंग वा विशेश सक्तीचें भुरगें जल्मचें एका कुटुंबांत आघात जावन आसा. अशें आसतना त्या कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती बिगडटा मनशाक कांयच दुबाव ना. एका वाटेन दाकतेराचो खर्च, आनी एका वाटेन वखदाचो खर्च, आनीक ह्या भुरग्यांक गरजेच्यो सवलत्यो लाबोवच्यो खर्च, तशेंच असल्या भुरग्यांक प्रत्येक खाणाचो खर्च आनी प्रत्येक इस्कॉलाक म्हणजे स्पेशल स्कूलाक घालचो खर्च हें सकड पळयत आसतना त्या कुटुंबाचेर वत्तड पडटा मनशाक कांयच दुबाव ना. देखून थोडे फावटी थोड्या कुटुंबाच्यांनी बँकाचें रीण काडूंक पुरो आनी तें रीण फारीक करूंक आनीक राटावळ. अशें आसतना साबार आवयांनी तांचें काम तांणी त्याग करून भुरग्याची जतन घेवच्या खातीर घरांत रावल्लीं साबार आवयो आसतात. अशें म्हणटना आर्थीक परिस्थिती तांची संपूर्ण बिगडटा. आनी आमच्या गांवांत पाश्चात्य गांवांत आसच्या बरें लायफ इन्शुरन्स म्हणजे जिणेचो विमो आनी हेल्थ इन्शुरन्स तें भलायकेचो विमो दिसून येना. अशें म्हणटना आर्थीक परिस्थिती बिगडची आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या वेळार खंडीत जावन तांकां वावराक वचूंक कश्ट मारतात आनी आर्थीक परिस्थितीचेर प्रभाव खंडीत जावन पडटा हें तुमी सांगचें सारकें. आतां वूण आशिल्ल्या भुरग्याच्या जल्मा वरवीं एका काजारी जोड्याच्या जिवितांत कसले पुरो समस्या येवंक साध्य आसा आनी कुटुंबाच्या सांद्यांतावन कसली प्रतिक्रिया लाबत हें तुमी म्हाका सांगशात गी? अपंग भुरगें जल्मल्या उपरांत दीस गेल्ल्या बरीं आवय बापायच्या काजारी जिवनांत वत्तड पडचो संदर्भ आसा. भुरग्याची साकरी करतना समस्या चडतना तांच्या मदेगांत मनोस्ताप उपजोवन उतरां मदें विवाद येवचो संदर्भी आसता. आनी हाचो नकारात्मक प्रभाव भुरग्यांचेर पडटा आनी भुरग्यांच्या शिकपाचेर आडखळी येतात. आनी हाच्या मदेगांत दुसरी प्रकरणांय घडचीं आसात. बापूय आमल पियोवण्याक प्रारंभ करिना मनशाक सांगूंक जायना. तशेंच कुटुंबाच्यांनी
अत्यंत गरज पडताना कितेंचो कुमो करिनासतना पयस रावल्यार खंडी जावन कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती बिगडता, तशेंच तांच्या काजारी जिवनांतय समस्या उपजोवंक कारण जातात. वय तुमी सांगचे पतीनेक आपलो भरपूर सहकार ह्या वेळार दिवंक जाय आनी उरिल्ल्या कुटुंबाच्या सदस्यांनी ह्या परिस्थितीक सहकार दिवन कुटुंब मुखार व्हरूंक प्रेरण दिवंक जाय म्हणून तुमी सांगचे. असल्या भुरग्यांच्या पोशकांक समाजेतावन कसलें धैर्य, प्रेरण, उत्तेजन दिवंक जाय म्हूण तुमी म्हणटात. पयल्या सुवातेर पोशकांक आप्त सल्लाची गरज पडल्यार ती लाबाशी करची. दुसरें, सरकारातावन वा समाजेतावन म्हणजे सामाजीक अभिवृद्धी करच्या संस्थातावन, सार्वत्रिक संघ संस्थातावन कुमोक मेळाशी करची. आर्थीक, मानसीक, सामाजीक आनी सामुहीक आनी तशेंच थोडी योजना आनी कार्यक्रम मांडून हाडची. प्रत्येक जावन शेजारीतावन या फिर गजेतावन या समाजेतावन तांकां जाय पुरतो सहकार आनी उत्तेजन पावोवंक पळोवचें. तांकां समाजेतावन पयस दवरचें न्ही. समाजेन जावच्या हर एक आचरणातावन प्रत्येक जावन आवय बापायक आचरणातावन या हेर चटवटिकेतावन ताणें हजर जावचें पळयचें. अशें तांकां एक बरो पाठिंबो दिल्ल्या बरें जाता आनी मानसीक तरान आनी आत्मीक तरान तांकां एक धैर्य दिल्ल्या बरें जाता. तशेंच आमच्या पवित्र सभेन सकारात्मकचें उत्तेजन दिवंक जाय आनी पवित्र सभेन तांचे आत्मीक कायदे करूंक उत्तेजन दिवचें. तशेंच पवित्र सभेन स्पेशल स्कूल्स प्रारंभ करचें एक योजन जारी जायशें करीचें. बरें चिंताप तुमचें. असल्या बऱ्या मोनाच्या व्यक्तींतावन असल्या कुटुंबाक जाय पडसो भरपूर सहकार मेळोवंक जाय म्हणून तुमची अभिप्राय. विशेष सक्तीच्या भुरग्याचें जनन आनी पोशकाच्या आटेविटे ह्या विशयाचेर सभार चर्चा चलयली आनी परिहार दिवंक तुमी प्रयत्न केले. आतां निमाणें आमच्या विक्षकांक तुमी कितें सांगोंक आशेतात? मोगाच्या विक्षकांनो, आज आमी भासाभास केल्लो विशय भोव अमुल्य जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत एक विशेष सक्तीचें भुरगें वा अपंग म्हणटा हें आमकां एक आघात म्हूण भोगूंक पुरो. सर्गी संवसाराचो रचणार सर जिवीचो रचणार जावन आसा. आमी ताच्या सारक्याचीं आनी सुरूपायेचीं जावन आसा. एक अपंग भुरग्या थंय असलें स्वरूप ना म्हणून आमकां भोगूंक पुरो, पूण तांचे थंय देवाचो मोग परजळटा. तें मोगाचें स्वरूप काण वाडून येतात आनी असल्या भुरग्यांची साकरी करची, तांकां सांबाळचें आनी त्याग करचो. आच्या तितली दयाळ करणी दुसरी खंयची आसा? असल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक आमचो सहकार भोव गरजेचो जावन आसा. असल्या आवय बापायक बोवाड गरज आसा, भरवोसो गरज आसा आनी सकारात्मक उत्तेजन गरज आसा. हें आमी तांच्या बऱ्या कामांक आमी केदाळय तांकां पाठिंबो दिवंक आसा. तांचें काम आमी एप्रिशिएट करूंक आसा. तांकां आमी भरपूर सहकार दिवंक आसा. समाजेंत तांचें ही दयाळ करणी वर्ती जावन आसा. त्या खातीर तांच्या विशयांत आमचें बरें मोन दाखोवया आनी असल्या भुरग्यांक सांबाळचें. ह्या आवय बापायचें वर्तें काम हाका आमी शुभाशय पटया आनी सर्व तांकां बरें मागया आनी तांकां आमचो भरपूर सहकार दिवंक, उत्तेजन दिवंक
आमी सर ह्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरया. तुमकां समेस्तांक सर म्हज्या मोगाच्या विक्षकांक हांव बरें मागतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. सिस्टर, देव बरें करूं. खंडीत जावन सिस्टर, तुमचे थंय आशिल्लो जायतो अनुभव तुमी वांटून घेतलो आनी ह्या द्वारे असल्या संदिग्ध परिस्थितींत अडसाल्ल्यांक थोडें तरी धैर्य दिवचे प्रयत्न तुमचे तावन जाले. ह्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. मोगाळ दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकानो, हो संवाद तुमी विक्षण केलो. तुमकां देव बरें करूं. कसलीय सलाह सुचना आसात तर तुमी आमकां कमेंट करा आनी हे कार्यक्रम शेअर करा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी